नमस्कार, गोमंतक न्यूजचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. रॉटवायलर आणि पिटबुल जातीच्या सुण्याचेर बंदी. स्वतंत्र उदका पुरवण खात्याकूय मंजुरी. मंत्रिमंडळ बसकेत जाले महत्वाचे निर्णय. पोर्तुगीजांनी फकत गोयच्या 3 तालुक्यांचेर केल्ले राज्य. शिवजयंती निमतान मुख्यमंत्र्याचे महत्वाचे विधान. शिवशाहीक लागूनच धर्मांतर नियंत्रणात म्हणटा मुखेलमंत्री. गोंयभर शिवजयंती व्हडा उमेदीन. स्मार्ट सिटीच्या 3ऱ्या टप्प्यातल्या कामाक सुरवात. मार्चा सावन राजधानी पणजेतल्या अंतर्गत रस्त्यांची कामां घेतल्या हातीन. स्मार्ट सिटीचे सहाय्यक व्यवस्थापक मुकुंद मळीकाची माहिती. शिवोले हिट अँड रन अपघातात चली गंभीर. जाल्यार सोन फातोर शेल्डे घडिल्ल्या स्वयं अपघातात 4 चालकाचो गाडये वयल्यान ताबो गेल्ल्यान थेट शेतात. साश्टी तालुक्याची जीवनदायिनी साळ न्हंय आयला संकश्टात. हिसपा भायर वाडला प्रदूषण. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांतूय सरकाराचे दुर्लक्ष. नागरिकांक मात्र हुस्को. मुळे पारोडा वाठारात रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान थळाव्या लोकांचे जाल्यात बरेच हाल. संबंधीत खात्यान रस्तो दुरुस्तीचेर केला दुर्लक्ष, सांगतात थळावे. आणि आता खबरो विस्तारात. रॉटवायलर आणि पिटबुल जातीच्या सुण्यांचेर बंदी घालपाचो निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलो. आणि ह्यान फुडें रॉटवायलर आणि पिटबुल जातीचे हे सुणे हाडपाक मेळचे ना. तशेंच हे सुण्या पोशिल्ल्या लोकांनी ताची नोंदणी करची अशें आवाहनूय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. तशेंच स्वतंत्र उदका पुरवण खात्याकूय ह्या मंत्रिमंडळ बसकेत मंजुरी दिली. बुधवारा मंत्रिमंडळ बसका जाली. हे बसकेत कांय म्हत्वाचे निर्णय जाले. रॉटवायलर आणि पिटबुल जातींच्या सुण्यांचेर राज्यात बंदी घातल्या. तशेंच जांच्या कडेन हे सुणे आसात तांणी तांची सरकारा कडेन नोंदणी करची अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कॉम्पेन्सेशन ऑर्डिनन्स 2024 तेका अमेंडमेंट जाता. आमी रॉटवायलर्स आनी पिटबुल हे जे आसा पळय तो ब्रीड बॅन करपा खातीर आयच्या कॅबिनेट डिसिजन जाता. रजिस्टर करचे पडटा आणि त्याची काळजी आपूणच त्याची जबाबदारी घेवची पडटा. अंडरटेकिंग दिवची पडटलें. सो जे आता इम्पोर्ट असले ते बंद. त्याच्या पुढे कॉन्ट्रॅक्चुअल एक्सटेंशन ऑफ द सर्व्हिसेस फॉर शाम कंट्रोल मेडिकल ऑफिसर एक्सटेंशन. मंत्रिमंडळान स्वतंत्र उदका पुरवण खात्याक मान्यताय दिली. बेगीनूच अधिसुचोवणी जारी जातली. येवपी अर्थसंकल्पात निधीची स्वतंत्र तजवीज करतले. सिवरेजीची कामां आतां महामंडळ पळयतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. Creation of the new department, which is the Department of Drinking Water. आमी पयर अनाउंस केल्ले कॅबिनेटाक घाल्ले. DDW, which is the Department of Drinking Water. PWD and Drinking Water Department हे completely separate झाले. आणि आता ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणून फुडले सगळे प्रोविजन ह्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक जातले. उदकाचे प्युरिफाय आता हे इंजिनियरिंग म्हणून जे PWD जे आते तुम्ही सेपरेट करता. एका प्रिन्सिपल ना. DW डिपार्टमेंटाचो CEO त्या डिपार्टमेंटाचो हेड असता. PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाचे काय दिवचो ना. PWD डिपार्टमेंटान हॅज ओनली रोड्स आणि बिल्डिंग्स उरतले. Even though the sewage is going into the sewage corporation. Sewage corporation is fully looked after by the sewage corporation. आतापर्यंत जाताले sewage corporation नवीन पाईपलाईन घालताले, सीवर लाईन प्लांट तयार करताले, मागीर मेंटेनन्स हे पळयताले. तशें ना, सिवरेज सुद्धा सेपरेट जाताले. ते नेक्स्ट हेका फुडल्या 6 म्हयन्यां पयलीं स्वतंत्र सैनिकांच्या उरिल्ल्या भुरग्यांक सरकारी नोकऱ्यो दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. फ्रीडम फायटरांचे अप्रॉक्सिमेटली माझ्या अंदाजान 60 ते 70 अशे कितें ह्युमन रिसोर्सान घेतले. ते काय ते थोड्या जण ह्युमन रिसोर्सान जॉईन जावंक ना. आता तांकां परमनंट जॉबान घेतात. सेम देर बीन सम की थोड्यांनी जॉब हितूंतल्यान मारली घेतली आनी रोखडीच सोडली. हे बी खूब जाण आसा. पयलीं थोड्या जाणांनी 3 जॉब केले. क्यून म्हणून जॉईन जालो, मागीर एनडीसी त्या खातीर लिस्ट तेजेर कोणी सारकें मॉनिटर करिनासले.
हांवें इल्ल्या गांव ते मॉनिटर करपा लागलो एकट्याक एकूचदा जॉब घेवंक मेळटा पण ताका तेजें नांव कटना केल्ल्यान दोन जॉब सुद्दां घेतला जॉब एनएसपीसीचे खूप ट्रेंडिंग आरएससीचे तशें जाता तशें फ्रीडम फायटराचे केला पळय तशें त्या तेंय केला ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या साश्टी, बार्देस आनी तिसवाडी ह्या तिनूच तालुक्यांचेर पोर्तुगीजांची राजवट आशिल्ली. पुराय गोंयचेर ताणें 450 वर्सां राज्य केलें ना अशें म्हत्वाचें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. मजगतीं आमी गोंयकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशाही खाला रावले म्हणूनच आमचें स्वतंत्र अस्तित्वात तिकून उरले, नाजाल्यार पोर्तुगीजांचो धर्मांतरण करपाचो यत्न यशस्वी थारपाचो. शिवशाहीक लागूनच धर्मांतरणाचेर आळो हाडपाक येस आयिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आपल्या उलोवपांत म्हटलें. गोव्यामध्ये फक्त साश्टी, बार्देस आणि तिसवाडी या 3 तालुक्यावरती पोर्तुगीजांचं राज्य होतं. आपण जो चुकीचा इतिहास वारंवार मुलांच्या समोर गिरवतोय की 450 वर्ष पोर्तुगीजांची राजवट गोव्यामध्ये होती, तर नसून फक्त 66, तिसवाडी आणि बार्देस या तिन्ही तालुक्यावरती 450 वर्ष राज्य होतं. राहिलेल्या सगळ्या तालुक्यांच्या वरती, मग ते पेडणे असेल, सत्तरी असेल, साखळी असेल, काणकोण असेल, या सगळ्या तालुक्यावरती म्हणजे पहिली 250 ते 250 वर्ष ही शिवशाही होती. आणि त्या शिवशाहीसाठी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हणजे अगोदरपासून ही शिवशाही या ठिकाणी स्थापन केली होती. आपण गोमंतकीय तसं बघितलं तर खरे अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशाहीमध्ये राहिलो म्हणून सुरक्षित राहिलो, नाहीतर पूर्ण गोमंतकावरती जर 450 वर्ष जर पोर्तुगीजांचं राज्य झालं असतं तर त्याने पूर्णतः धर्मांतरण कधीच केलं असतं. म्हणून शिवशाही राहिली म्हणून धर्मांतरण रोखलं गेलं. आज जे शिवशाहीच्या ह्याच्यावरती उल्लेख करत असताना आपण बघतोय की ही शिवजयंती ही गोव्यातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये साजरी होत आहे. हा खूप मोठा अभिमान आहे. स्मार्ट सिटीच्या 3ऱ्या टप्प्यातल्या कामाक 2 जानेवारी सावन सुरवात जाल्या. 28 फेब्रुवारी मेरेन 3ऱ्या टप्प्यातली कामां पुराय जातली असो दावो स्मार्ट सिटीचे सहाय्यक वेवस्थापक मुकुंद मळीक हाणें केला. मार्चा सावन राजधानी पणजेंतल्या अंतर्गत रस्त्यांची कामां हातीन घेतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. पळयात पुराय बातमी. स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातले काम पुराय जाला. 2 जानेवारी सावन 3ऱ्या टप्प्यातल्या कामाक सुरवात जाल्या. सांतेनी जंक्शन ते डॉन बॉस्को, गीता बेकरी ते दयानंद बांदोडकर रस्तो, डॉन बॉस्को ते युको बँक, लिबर्टी शोरूम ते विनंती रेस्टॉरंट मेरेनच्या रस्त्याची कामां पुराय जाल्ल्याने रस्ते येरादारी खातीर उक्ते गेल्यात अशी माहिती स्मार्ट सिटीचे सहाय्यक वेवस्थापक मुकुंद मळीक हांणी दिली. 28 फेब्रुवारी मेरेन पणजेंतल्या मुख्य रस्त्यांची कामां पुराय जातली. गीता बेकरी ते आयनॉक्स, युको बँक ते विनंती रेस्टॉरंट, कोस्ता आल्वारीस रोड, टॉम लिकर शॉप ते डीबी रोड जंक्शन मेरेनच्या रस्त्याचे काम हातीन घेतिल्ल्यान हे रस्ते येरादारी खातीर बंद आसात. मार्चा सावन पणजेंतल्या अंतर्गत रस्त्याची कामां हातीन घेतले. ज्या रस्त्याची कामां पुराय जाल्यात ते रस्ते परत फोडचे ना अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. आम्ही जानेवारीतल्यान स्टार्ट केले. फ्रॉम जानेवारी 2nd वी फर्स्ट टेक द रोड फ्रॉम द सांतिनी सर्कल टिल डॉन बॉस्को फॉर अ रेन ऑफ 500 meters and we have taken one stretch from Gita Bakery till up till the DB Road junction, SV Road. So that is completed. Then which is open for vehicular traffic also. Then we completed from Don Bosco till Yuko Bank. Then we again take the road from Liberty showroom till Vinanti. That is also completed. That is operational. Then we took this TB Kunna road from Cafe Bosle area till the end of the Azad Maidan काढून तसं पुढे वचून DB road मेरेन. These roads are done and this is operational. It is almost nearly 1.7 kilometers we have done in 1 month.
and it is fully operational. With we have put the bitumen also. Base layer we have put, the final layer we will put the in subsequent months. Just start केला from UCO Bank up till the Vinanti restaurant. The junction asa of Kunna River Road, Trisha Marine oil stretch ban asa. Second road is General Bernardo Road, which is from Gita Bakery up till the Inox. The full market asa road asa, that is closed. Then the third road is that Alfan Plaza Fullenda road asa, that comes from Alfan Plaza up till the DB Road junction. So for around 200 meters of length, तो एक बन असा. And then one more road we are taking on this stretch only, but we are not close as of now. A Tom Liquor shop bin आहात, तो एक lane. आणि त्याच्यामध्ये एक दोन बारीकशे lanes असा. That also we want to do. That also we will do subsequently. Central Benjamin चडशे रोडाचे डामर करून जातले काबार. Whatever which are there in our scope, that will be done. We will put the base layer of bitumen and we will make the road operational. Early road will be completed by this. कितली तारीख दिन? This phase 3 will end on 28th of Feb. So in March we have planning of taking some more roads, like for example MG road कडे थोडे आणि फुडलो पार्ट आसा, like some services needs to be interconnected. So तशें कितें करपाक मेळटा जाल्यार which are very necessary and needs attention, then we will take up in the March. Actually generally it is the road first, then we go for a footpath. But now why we have done the footpath first, because at least pedestrian will get a clear way access these shops, establishment, without a debris. Like there is no debris kept on the footpath. Footpaths are kept generally free of the debris, so people can move, safely. So because of that, we have done all these necessary arrangements. Barricades आम्ही खूप कडे घातलेले आसा. थोडे कडे कितें केला, एक बोर्ड घातला and some we have put the pipe. आता पाईप घालपाचें कारण अशें की आता आमचे JCB भितून येता, this debris व्हरपाक जाय भायर, then our trucks come inside. If I put a solid barricade, heavy barricade, every time ते heavy barricade move कर आणि परत ट्रक भितून हाड, परत 2 मिनिटांनी ते परत लाय, it's a problem. The second problem is, now you can see this is some part is a residential area also. If रातचे कितें emergency जाली, कितें जाली जाल्यार people at least can take an emergency vehicle to their doorstep. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. शिवोले बामणवाड्यार एका मर्सडीज कारीन रस्त्या कुशीक चलपी चलयेक धपको दिवन पळ काडलो. हो अपघात सुमार 8:30 वरांचेर घडलो. ह्या अपघातान एकले चली गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. हणजूण पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. मजगती सोन फातोर शेळडे घडिल्ल्या अपघातात कार चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार थेट शेतात गेली. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. पळयात ही क्षणिचित्रां. साश्टीची जीवनदायिनी म्हणून वळख आशिल्ल्या साळ न्हंयकडेन पुरायपणान दुर्लक्ष जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा. दुर्दैवी चित्र अशें पळोवपाक मेळटा की ह्या साळ न्हंयेत प्रदूषणाची पातळी व्हडा प्रमाणात वाडिल्ल्यान न्हंयेच्या अस्तित्वाचेर हावळ येयला. पळयात पुराय बातमी. एकेकाळार साश्ट तालुक्याची मुखेल न्हंय आशिल्ल्या साळ न्हंयेकडेन आता साप्प दुर्लक्ष केल्ल्याचे स्पष्ट चित्र दिसून येता. साळ न्हंयेत प्रदूषणाची पातळी बऱ्याच प्रमाणात वाडिल्ली आसा. हाचे मूळ कारण हालींच केल्ल्या एका अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयला. ह्या न्हंयेत खंय वट्ट 35 सुवातींतल्यान घाणयारे उदक सोडटात. अशा रितीन चलपी बेकायदेशीरपणाचेर कोणूच कारवाय कित्याक करिनात? साश्टींतल्या ह्या मुखेल न्हंयच्या विशया कडेन प्रशासनान आडनदर कित्याक केल्या? खारेबांद ते मोबर हो सुमार 22 किलोमिटराचो स्ट्रेच सगळ्यांत चड प्रदूषित असो दावो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केल्लो आसा. ते भायर उच्च न्यायालयान साळ न्हंयच्या उदकाचेर प्रक्रिया करपाचे निर्देश दिवन लेगीत दुर्लक्ष कित्याक? पयली वर साळ पळय म्हणटा ही सालसेट तालुक्यांतली एक सामकी प्रमुख नदी. ताचो उगम जो पळय नुव्या वेर्ण्या सायडींतल्यान तो कचरी कडल्यान सुरू जाता, तो सारको हांगसर आमगेले खारेबांदार थंय पावता आनी मुखार ती बेतलान वचून आमच्या अरेबियन सियाक मेळटा. तूं जर ते तेन्ना काळमोणा जावं मोगरार ह्या सायडीन जर तूं बोटीन वचत जाल्यार तुका ही परिस्थिती कितें साल रिवर म्हणटा ती थंय तुका चड बरी कळटली. इतली लास्ट जितली पळय सरकारां आयली आनी कोणेच ह्या रिवर सालीचो कितें प्रॉब्लेम आसा हाजेर विचार केलो. प्रत्येकान कोणे आयले, टेंडर काडले, साल रिवर लीक करुया म्हटलें.
अजून पर्यंत लीक जावना. थंय घाणास ती आसा तशी आसा. म्हाजी सरकाराक विनंती आसा की तांणी सगळ्यांक ज्यांचे कडेन वॉटर कनेक्शन आसा तांकां कंपल्सरी स्वेज कनेक्शन दिवपाचें. पयशे तुमी मागीर तातूंतले पार्ट पेमेंट बिलांतल्यान तुमी रिकवर करा. आनी दुसरी गजाल हे प्लास्टीक आनी जे पळय थर्मोकोलांचो जे कितें पळय यूज जाता ताजेर टोटल बंदी कशी हाडटले आमी. ताचो यूज कसो कंट्रोल करतलो हाजेर विचार करून शक्यतो सगळीं पावलां मुखार घेवची पडटली. आज ही पडे रिवर सालो आहा ती इतली पोल्यूट जाल्या आनी जायती रिजन आहा. एक रिजन म्हण जाल्यार आज आमगेले कन्स्ट्रक्शन येयलो आहा, अनएबेटेड कन्स्ट्रक्शन येयलो आहा हिंगा लायसन्सा पोकून मडगांवां फातोर्डा. आनी हिंगा जी स्वेज आहा ती ट्रीट करपाक तेंकोडे मॅनेजमेंट ना सारकें. आनी ही जी स्वेज रॉ स्वेज आहा ती डायरेक्ट आमगेली रिवर साल आहा तितून ते सोटाय. आनी आज पासून सरकार ते कांय कोना म्हणजे ही रिवर ते स्वेज हिंग सोटाय ती. इन 2018 पुना बेस्ड कंपनीक तुम्ही कितुले क्रोर्स म्हूण पुना बेस्ड कंपनीक तुम्ही कन्सल्टन्सीक रिपोर्ट तयार केलो आहा. आनीक तुमकां हायकोर्टान सांगलो विथीन 6 मंथ रिवर साल म्हणजे एटलिस्ट नांवां आसा तितली तरी तुम्ही क्लीन कोच म्हूण. आज पासून म्हणजे तुम्ही कांय केलें ना हे रिपोर्टाचेर. तुमकां योला एप्लिकेबल फॉर कंटेंट ऑफ कोर्ट बोगून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. सो हांव हायकोर्टाकूय मागोता म्हणजे तुमी हेजेर कॉग्नायजन्स घेवचे. आमगेले भुरगेपणांत जे नांवां मेळटाले आमी नुस्तें खाताले काटाडीकान, आज आमगेलो लोक जे आमगे मसल्स जावं दुसरी कालवां ऑयस्टर्स शेलफिश मेळटा हिंगा, तिसऱ्यो मेळटाल्यो. आज हिंगा कांय मेळना आनी मेळ जाल्यार ह्यो पोल्युटेड आहाय त्यो हांव तुम्ही सारकें कोच म्हूण सरकाराक मागोता. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुळे पारोडा वाठारांत रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान थळाव्या लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. फाटल्या पावसाळ्यांत ह्या रस्त्यार मोठो फोंडकूल पडिल्ल्यान येरादारी करपाक त्रास जाताले. चलत वचपाक लेगीत मेळना. ह्या फोंडकुलाक लागून गणपती विसर्जनाक आशिल्ल्या खाशेल्या सुवातेचेर वचपाचोय मार्ग बंद जाला. संबंदीत खात्यान रस्तो दुरुस्तेचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. सो हो रोड आमकां येवपा वचपाक आसलो. सडनली पावस चड 24 तास पावस जाल्या आनी ह्या सायडीच्यान एक ट्रक गेलो. ट्रक वयता वयता फाटल्यान रस्तो भितर सरलो आनी सुदैवान वाड्या वयली 2 जाण धाकटी भुरगीं, हांव येतालो लंच टायमाक दनपारान, म्हाजे फाटल्यान आनी 2 जाण आसले. सो त्या भुरग्यान बोवाळ मारलो की काका वचनाका रस्तो भितर गेला. म्हणटकीर आमी रावले आनी पयल्यार धाकटो बडको पडलेलो. सो आतां जाता व्हडलो जालो आनी त्या भुरग्यान सगळ्याक रावयले, हांवूय रावलो. ताजे नंतर मागीर सगळे रस्तो फातर घालून ब्लॉक केलो. एक जालें. सेकेंड थिंग, आनी त्याच वर्साक आमी हांगा दर वर्साक गणपती विसर्जन करतात. जे वाड्या वयले 20-25 गणपती आसा सगळ्याले, इवन त्या सायडीचे गुडे सायडीचे 11 माडाले आमचे हिंदू धर्म कोणा आसा ते सगळे हांगा उदकाची सोय आसा म्हूण दर वर्सा प्रमाणे फाटलीसान वॉच रोड यूज जाता. आमी सगळे हाडून हांगा दवरताले. लास्ट पुजा म्हणटा ती सगळे गणपती एकट्यान लायनीक दवरताले. सो ह्या वर्साक आमकां ते करपाक मेळना. पयलो सर्वीस रोड म्हणजे असो येवपा वचपाक आसलो जाल्यार तो आसा तसो रिपेर करून दिवपाचो. आनी मेन म्हणजे आतां आमच्या घरांक आमी कारीन किंवा मोटरसायकलीन कितें वस्तू हाडपाक शकना. एक पार्टी आसता, फंक्शन आसता, त्या टायमार एक कितें रिक्षा बी येतलो म्हणजे जाल्यार ह्या वटेच्यान येवपाक शकना. आनी त्या खातीर गांवच्या लोकांक सगळ्यांनी एकठांय करून पंचायती सांगून एक शेताचे बांदे आहा त्या बांद्यांतल्यान तो मुरास असो कितें तसो घालून घेवन टेम्पररी येवपा वचपाक केला. रोड आसा पळय तो 1 वर्स जालें कोणें ह्या रोडाक कांय लक्ष घेतलें ना. होल पडलेलो आसा तो वाडलेलो आसा जाल्यार ह्या रोडाची मेंटेनन्स काय केल्लें ना. रोड ह्यो सारको करचो. कित्याक मेन पारोडा बुडले जाल्यार आनी आमकां रोड ना वचपा येवपा. जाल्यार ह्योच रोडा वयल्यान येवपा वचपा हीच आमकां वाट. प्लस गणपती विसर्जन करपा आनी आमकां जागो ना. हांगाच आमकां विसर्जन करचें पडटा जाल्यार हांगा रोड कितलीशे हांगा सगळे गांवचे हांगाच जातात. हय, गणपती विसर्जन हांगाच जाता गांवच्या लोकांचो. एक 300 गणपती तरी हांगा विसर्जन करतात आमी. जाल्यार आमकां हांगासर रोड जाय. पळय म्हणल्यार जे पळय वर्स जालें हांवें ते डिपार्टमेंटा ईक सांगलें आनी ते जेईक सांगलें. आनी दुसरें म्हणल्यार आमगे हांगा गणपती पावोवपाचो आमगे मेन प्लेस आसा ते आजुनीक एक डिपार्टमेंटान मुखार सरोन ना गव्हर्मेंटान मुखार सरोन तेजेर बेगीन लक्ष दिवचें. आनी कोण भितर पडल्यार डेंजर झोन जाल्ले आहा ताका लागून ताबडतोब तो करून घेवचो.
मडगांव बोर्डा वाठारांत फाटले कांय दीस जाले रस्त्याचे सिवरेजीचे घाणयारे उदक व्हांवता. ताका लागून सगळीकडे घाणयारो वास पातळ्ळा. तशेंच दुयेंसां जावपाची शक्यताय वाडला. रस्त्याच्या कुशीक घरां आशिल्ल्यान लोकांक बरो त्रास जाता. तशें ह्या वाठारांत यो वच करप्यांकूय बरो त्रास सोंसचो पडटा. हाचेर संबंदीत खात्यान अभियंत्याची दुर्लक्ष जालेलें आसा अशें मडगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक कामील बरेटो सांगता. वॉर्ड नंबर 8 मुगल म्हाका पडटा वॉर्ड आनी बोड्डा एरियाक इतलो लोक बिजी आसता. हे बिजी पळोवपाक गेलो आतां सेवरेज रावल्या 2 दीस जाल्या, 2-3 दीस ऑलमोस्ट 3 दीस जाले. अशें स्टिकींग वास मात भितरल्यान सारकें सेवरेजांतल्यान हें भायर सरता. त्यान सांगपाक तुमकां हें गरज ना की अशें की हांगा स्कूल आहा, हांगा हजारांनी भुरगे येता. आतां सकाळी लोक सगळे भुरगे असं नाका धरून सावन भितर स्कॉला वता. कितें करूंक आमकां कळना आमकां. आनी आख्खे लोकांच्या दारान सकलसां पावलां. आख्खे सगळे लोक घालिल्ले लोक रावता. लोकांक बोवाळ आनी स्टिकींग वास सारको लोकांक पळोवपाक जायना. इंजिनियर आमचे सेवरेज डिपार्टमेंटान कांयच एक्शन घेना. कितें सांगले पासून ते करूय घेना. जे आतां सेवरेज लायनी मोदी आशिल्ली ती मोदींतल्यान फुटून भायर सरल्या. एक्चुली ही लोकांक कोणाक घरांची बी न्ही, ती मेन लायनी रोडाचेर हे जाल्ले ओवरफ्लो जावन भितरल्यान प्रेशर जावन ती भायर सरली आहा. ते मॅनहोलांतले भायर सरपा ती सायडींतल्यान प्रेशराचेर भायर सरली आहा. हांगा 5-7 सुमार हॉटेल आहा. ती हॉटेलांतली प्रेस जावन सगळी जबाबदार उरता. आमची मॅनहोल भरिल्ले आहा. ते अजून जे आमची तो सुपरवायझर ताका फोन केलो ते सांगपाक लागलो आमची मिस्टेक ना म्हणपाक लागली. आमची न्ही, आपूण ते करपाक सोदना. हाका लागून म्हजो डिमांड इमिजिएटली ते ऑफिसरान येवन तेचे नाल्यार ऑफिसरांचे एक्शन जावपा जाय. हे लोकांक कन्सर्न लोकांक दुयेंस जावपाक शकता, कितें जावपाक शकता. हेजे प्रॉब्लेम पळयता. फर्स्ट टायम आमी पळयला रोडार अशें भायर सरला. हेजे बेगीन इंजिनियरांचेर एक्शन जावपाक जाय. आनी मेन सिटी जर अशें जावपाक लागलें जाल्यार आनी बारीक विलेजां कांय करपा ना. हाचेर लक्ष घालपाक जाय म्हजो सारको डिमांड आसा. 10-15 दिसांनी अशी प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाता. हे फुडल्यान पळय जितली पळय बिल्डिंगां आसा न्ही तांचें उदक आमचे रस्त्यार सुट्टा. एक तर नाल्यार ती आमची खळयो आसात फुडल्यान ते खळयो पळयल्यो न्ही सगळे उदकान भरून हातून ते सिवेजाच्या उदकान भरून पडिल्ले आसात. हे आमी कितले म्युन्सिपालिटीक सांगतात किंवा हेल्थाक सांगतात, कोण एक्शन घेना. आतां हे 8 दीस जाले प्रॉब्लेम चालू आहा. आतां हो कामलांक सांगून तो कामील बावडो आतां येवन मातशी हें पळयता तरी आमचें, नाल्यार कोण हांगा ते करना. पूण वास येता भायर रावपाचें ना. आमच्या घराच्या भायल्यान उबें रावपाचें आसना. दार आमी बंद करून येवपा आमी सगळे भितर आसात. आनी तें जालें मागीर जळारां भरपूर जाले. ते कोण तातूंत कांय केलेंच ना. हो वास कसो पळय मारता तो पळयला आसतलो तुमी. पळय रावपाचें ना सद्याक, इतलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. बुधवारा सकाळी सुर्ला फेरी धक्क्या लागसर एका मनशाची कूड सापडली. मरण पाविल्ल्या मनशाचें नांव उल्हास विनायक नायक अशें आसा. ह्या घडणुकीक लागून जायते प्रश्न उपरासल्यात. पुलिसांनी चवकशी सुरू केल्या. पळयात पुराय बातमी. आयज सकाळी सुर्ला फेरी लागसार एका मनशाची कूड उफेतना दिश्टी पडटकीर बरोच बोवाळ जालो. बेगोबेग थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. दिवचलचे उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावले आनी कूड उदकांतल्यान भायर काडली. कूड भायर काडटाच कुडीची वळख पटली. ह्या मरण पाविल्ल्या मनशाचें नांव उल्हास विनायक नायक अशें आसा. उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कूड पुलिसांच्या सुवादीन केली. एक वेळ पाय घसरून तो उदकांत पडला आसूं येता असो अदमास आसा. ह्या घडणुकेची फुडली चवकशी सुरू आसा. डेड बॉडी लोडिंग जाता तेन्ना आमी ती मागीर गेली आनी ते कोणाक केला हांगा गेले आनी वयर जाल्यार लोकल आसले आनी ती डेड बॉडी ती सायडीक ती आमी वयर काडली आनी आमकां मातशें वेट करचें पडलें की पोलीस पावर आसले आनी लोकल आसले पूण ते केसून सगळे आमी म्हटलें की कन्सर्न पर्सन जावं सरपंच जावं कोणी ताका आपय पण आनी येवन पोलीस आयले आनी तांकां अरेस्ट केलें. खंयचे आयडेंटिफाय जाल्यार दिवचल तालुक्यातल्या सुर्ला वाठारात फेरी पॉइंटा कडेन न्हंयेत एक मृतदेह उफेता अशी माहिती मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे लिडींग फायर फायटर महेश नायक हांच्या नेतृत्वा खाला दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारली. दळाच्या जवानांनी खर यत्न करून मृतदेह न्हंयेंतल्यान भायर काडलो. तो मेरेन दिवचल पुलिसेची टीम घडणूक थळार पाविल्ली. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी हो मृतदेह पुलिसेच्या सुवादीन करतकीच पुलिसेन पंचनामो करून उपरांत पोस्टमॉर्टमा खातीर हो मृतदेह बांबोळेच्या GMCत धाडलो.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जो मृतदेह मेळ्ळा तो तिशान कोठंबी वाठारांतल्या उल्हास विनायक नायक हाचो आशिल्ल्याचें कळटा. तो तोल वचून घडये न्हंयेत पडला आसूं येता असो एक प्राथमीक अदमास आसा. हे विशीं दिवचल पुलीस फुडलो तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अमेरिकेत नोकरीचे आमिष दाखोवन गोंयच्या दोगा तरणाट्यांक लाखाची तोपी घातिल्ल्या प्रकरणा वयल्यान फटींग नोकर भरती एजंटांक बळी पडूं नाकात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयच्या तरणाट्यांक केलें. तशेंच नोकरेचे आमिष दाखोवन फटयल्ल्या एजंटां विरोधात कारवाय सुरू आसा आनी NIR विभागूय फसवणूक जाल्ल्या तरणाट्यांच्या संपर्कात आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. अमेरिकेत नोकरीचे आमिष दाखोवन गोंयच्या दोगा तरणाट्यांक लाखांची तोपी घातिल्ल्या प्रकरणा वयल्यान फटींग नोकर भरती एजंटांक बळी पडूं नाकात अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या तरणाट्यांक केलें. न्यू वाडो वास्को हांगाच्या कॅप्टन जॉर्ज कन्सल्टन्सी सर्विसीस ह्या कंपनीचो मालक संशयीत स्टॅनली जॉर्ज हाणें रिक्सन मास्करेनन्स आनी ग्लॅडसन डिसोजा हांकां अमेरिकेत रेस्टॉरंटात काम दिवपाच्या हायेस दाखोवन 18 लाखांची तोपी घातिल्ली. सध्या NRI विभाग फसवणूक जाल्ल्या तरणाट्यांच्या संपर्कात आसा. तशेंच संबंधीत प्रकरणाची चवकशी चालू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान बुधवारा घेतिल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत सांगलें. माझ्या डिपार्टमेंटाकडे मॉनिटर करीत आसा NRI कमिशन आनी NRI डिपार्टमेंट म्हणजे ह्या NRI कॉर्पोरेशन हे कंप्लिटली मॉनिटर करता केस टू केस बेसीस. मॅक्झिमम म्हणजे आयजी जशें म्हटलां पयलीं आमी नोकरीच्या आमिशांक बळी पडून असले जे नोकरीचे हेजे हात भायर व्हरता म्हणून जे एजंट आसल्या तांकां पयशे दितात भायर वचून फसतात अशे खूब जाण गोंयकार फसल्या. म्हणून कोणी ह्या फुडें पयल्यान काल आमी जशे AI लॅब आनी सायबर फ्रॉड करता पळय हे सगळे हेच प्रकार आसता. ओके तरी सुद्दां म्हणजे एका वर्साक 100 कोटी लॉस जालो. इट इज अ बीग लॉस गोंय सारकेल्या बारीक राज्या खातीर. लोकांनी निदान हाज्या फुडें तरी फसचे न्ही इतकें म्हजें म्हणणें. परत एकदा शिवजयंतीच्यो खूब खुशी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात. गोमंतक टीव्ही.